हांवूय एक कॉन्स्टिट्यूशन मांडणारो मनीस जावन आसा. कॅबिनेटात कितें घडटा हे अत्यंत सिक्रेट गोष्टी आसपाक जाय. त्या दृश्टिकोनांतल्यान मुखार वता आसतना म्हाका कोणीन शिकोवपाची कांय गरज ना. पत्रकार माध्यमांतल्यान किंवा इलेक्ट्रॉनिक मिडियांच्यान ज्यो काही गोष्टी मुखार आयिल्ल्यो आसात तितून कांयच तथ्यूय ना. मोगो आनी काँग्रेसीन काल एक प्रेस कॉन्फरन्स घेतिल्ली आसा. मोगोचो दांत पडिल्लो आनी आयाळ गळून पडिल्लो तो गुलाम सावंत, त्याच बरोबर बाकीचे दोनूय सायडी बशिल्ले ते कुत्रे म्हणटा हांव लाचार कुत्रे, तांकां म्हजो एकूच प्रश्न आसा की ह्या कॅबिनेटाक कितें जालां कितें ना जालां तें पळोवपाक तुमी आशिल्ले. फाटले जे 20 वर्सां कोणी जे शक्य जालें ना ते गोविंद गावडेन करून दाखयिल्ले आसात म्हणून विरोधांच्या आज पोटाक दुखपाक लागिल्ले आसात म्हणून अशे तरेचे हे सगळे आरोप जावन आसात. मोगो पक्ष म्हणून माधवराव गोठ्यांतलो पक्ष जावन आसा जो भाऊसाहेब बांदोडकराच्या स्वप्नांतलो पक्षाचो हो हे न्ही कार्यकर्ते न्ही. कोणू जर असले जाल्यार तांकां म्हजें उबें आव्हान आसा, कितले आसा तितले मैदानाचेर जमचे. म्हजी एक रिक्षा रेस जर केली जाल्यार तुमी पळोवन वतले. कारण वाघाच्या मुखार वाघ जर आयलो जाल्यार कुत्रे फक्त बॉब मारतात आनी फाटल्यान पळ काडटात. तुमी म्हाका खंयच्या ग्राउंडाचेर येवपाक जाय, मैदानाचेर येवपाक जाय तें दाखय सांगचें. वेळ दिवचो गोविंद गावडे एकटो येतलो आनी थंय कितें आसा पळय न्ही चर्चा कोणाचो निशेध करपाक जाय ते कंडेम करपाक आसा पळय न्ही तर तुमकां कंडोम तुमी घालून दिवचे अशे तरेचें म्हजें आव्हान तांकां आसा. ज्यो काही गोष्टी ह्या प्रियो मतदारसंघान फाटल्या 1.5 वर्स चालू आसात, खंय तरी कामां अडोवपाचें, खंय तरी आपुणूच सर्वश्रेष्ठ अशें म्हणपाचें जे काम जे चालू आसात तें पण मुखार बंद जावपाची गरज आसा. ज्यो काही गोष्टी विविध बातम्यो ज्यो छापून ज्यो आयिल्ल्यो आसात आज थंय शपथूय घेता की आमी खंयच करप्शन करपाना. आज पर्सेंटेज आनी कमिशन कोण घेता हेजी चवकशी जावप, हेजेर तांणी बरोवन हाडप, हेवूय म्हाका ह्या सगळ्या पत्रकारांक आव्हान आसा. कॅबिनेटांतलो वाद खंय मुख्यमंत्र्या मुखार जाल्लो. सुदीन एक्शनीक रावला. मंत्र्यांनी संविधाना प्रमाण वागचें म्हूण सुदिनाचो सल्लो. संविधानात कशें वागप समाजा कडेन आपल्या कलिग्सां कडेन हें राज्य घटनेंत माननीय डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरान बरयल्लें आसा. पयर काही गोश्टी एका मंत्र्यान केल्यो त्यो माननीय मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकाराच्या फुडें. सो ह्यो सगळ्यो गोश्टी ताका खबर आसा आनी ताजेर म्हाका ह्या वेळार भाश्य करपाचें ना. ज्यो गोश्टी मुख्यमंत्र्या मुखार घेतले ताचे यथायोग्य निर्णय ताणें घेवपाचो आसा तो निर्णय घेतलो अशें म्हाका दिसता. मोगो पक्षान 4 दिसांची मुदत दिल्या ताका मंत्रिमंडळ काडचो म्हणून. 4 दिसांची मुदत दिल्या ती कितें तिच्यो चवकशी हांव करता. आजगो पक्षान रेजोल्युशन घेनासतना पत्रकार परिशद घेतल्या हेकाय इम्पॉर्टंट आसा. पत्रकार परिशद ही इम्पॉर्टंट नासता. एक्झिक्युटीव कमिटी जो निर्णय घेता तो प्रत्येक आमदाराचेर बंधनकारक आसा. श्रीपाद भाऊ मात आपल्या स्वभावाप्रमाण म्हणटा संयम पाळचो. प्रत्यक्षात काही गोष्टी ज्यो पेपरार आमी थंय प्रत्यक्ष हजर नाशिल्ले त्यामुळे काही सगळ्यांनी सीएमान म्हणटात की सगळ्यांनी संयम पाळचो. गोविंदाक देंवोवचो म्हूण मोगोची मागणी. ताचेर विजयान प्रतिक्रिया दिली. We are bound by a moral code not to discuss what happens in the cabinet. जे काही लोकांनी ड्रॉप करचो म्हणून मागला गावडे. MGP खूप मागता ह्या दिसांनी. अशें जालें जाल्यार MGP मागता सरकाराचेर कितें इम्पॅक्ट जातलो काय? कांयच इम्पॅक्ट जायना कोणाचेर. सरकार स्ट्रॉंग आहा. कॅबिनेट बसकेत पडिल्ली कीट आतां राजकी उजो जाला. तो कोणाक हुलपायता तें मात पळोवचें पडटलें. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.